एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवंटेशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेंती वाटेन आसलो, तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दोकीन वाटेन व्हांवतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूट दवरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयांचे खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान म्हज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चडोन खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं? मागीर ताणें म्हाका उदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनीय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दर्या पर्यंत पावता आनी दर्यान पावतोच दर्याचें उदक गोड करता. आनी जंय जंय ही नदी पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर शुभाम जिवीत उपजता. नदीच्या दोनीय वाटांनी देगेर सगळ्या जिनसाचीं फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच पावचीं नात आनी तांचेर फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याचे म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यान. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. डॉलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचो बळ. कश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालची ना. जबाब. डॉलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोववर्त्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोड ठिकाण केलां शारामध्ये, तर तें शार हालत कशें? जबाब. डॉलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. डॉलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळयात सर्वेस्पराचीं कर्तुत्वां. ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां.
सबाब दरबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार. निर्मळ काळीज देवा, रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत, आनी तुजो सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. जोआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हाचे उपरांत जुदेवाचो एक उत्सव वाचलो आनी जेजू जेरुसलेमाक चडून गेलो. जेरुसलेमाक शेळ्यांचे तोळीक तेकून एक बांदावळ आसा. हेब्रू भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तरांगां आसात. थंय कुड्डी, थोंटी, आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंत पडलोलीं आसतालीं. तीं सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेंत देंवतलो आनी उदक हालतलें. उदक हालतोच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतलो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातलो. थंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 28 वर्सां आजाली. जेजून ताका आड पडलोलो देखलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गोटीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजो कोण ना, आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें अंथरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस सोनवार आसलो. देखून बरो जाल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें, आयज सोनवार, तुज्यान अंथरूण उखलूं नजो. ताणें ताका जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हणलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल. ताणें ताचे कडेन विचारलें, तुजें अंथरूण उखल आनी चल अशें तुका म्हणलें तो मनीस कोण? तो कोण तो बरो जालो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जालेली तिचे मदें जेजू नाच जालो. उपरांत जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, पळय, तूं आतां बरो जालोय, आनीक पातो करिनाका, ना तर तुका आनीक कितेंय पाश्ट जायत. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताचे पाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तूं बरो जावंक सोदताय? नियाळाक आदार. आमच्यो शेजारी कितलोच तेंप GMC हॉस्पिटलांत आसलो. ताचे फाटीं आयलोलीं जायतीं जाणां बरीं जावन घरा परतुलीं, पूण हो परतून एडमीट जावन आपले पिडेचेर झुजतालो. एका याज्ञिकान ताका भेट दिवन ताचेशी उलयतना ताका विचारलें, तुका बरो जालोलो नाका? तेन्ना ताणें म्हणलें, होय फादर, कितलो तेंप हांव कोश्टावतां. याज्ञिकान ताका म्हणलें, तुजे गर्व आनी दुसऱ्यांचो तिका करतलें आवरण सोड. तुजी पिडा न्हय, पूण तुजें सगळ्यांचें वायट. दोतोरां नर्सींची तिका करता, तूं तुज्या घराचेर ग्रामिणी घालता. तुका बरें कुमसार जाय, तें केलें जाल्यार तूं बरो जावंक रोखडोच घरा परततलो. दुसऱ्या दिसा ताका ताचे बायलेक रेतीराक व्हेलो आनी थंय खरेंच ताणें बरें कुमसार करून आपलें जिवीत बदल्लें आनी पिडेंतलो बरो जालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत तो आरकारोय बरो जावंक सोदतालो, पूण कोण ताका तळयेंत घालूंक नासलो. जेजून पयलो ताका ताचे वायटांतलो उठयलो आनी बरो केलो. एझेकियल प्रवादी सांगता, देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देव तांचें जिवीत शुभां देण्यांनी भरता. आयज आमचो पिडा, कोश्ट, आडकोळी, दूख आमच्या गर्वाक आनी वाड्याक लागून वाडटा.
हें समजून घेवंक, कुमसार करूंक आनी दुसऱ्यांचें बरें चिंतून जिवीत न्हसरूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सदांच मागण्यांत रावन दुसऱ्यांचें बरें उलोवन आनी म्हाकाच्या ल्हान करून आनी आमकांच ल्हान करून देवा मुखार मोहिमा जोडुया.